गोंयान 20 वर्ष ना गोंयान 20 चारान A40 IFFI venue and the activity जी आसा ESG premises screening of the movies and Jury screening and other festival activities हे restricted access असतलो. मागीर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव सम्राट अशोक थिएटर स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी इज अ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस असतलो. आमी परत DB फुटबॉल ग्राउंड IFFI एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले स्पेशल अरिना असतलो. मॅजिक मूवी थिएटर फोंडा हे मूवी स्क्रीनिंगा खातीर एक हॉटेल आमी यूज करता. टू लँड स्क्रीनिंग एट रवींद्र भवन मडगांव आणि परत वागातूर हेलिपॅड द पार्किंग एरिया फॉर द ओपन एअर स्क्रीनिंग फॉर द ओपन फॉर पब्लिक असतो. ओके मिरामार बीच इज ओपन एअर स्क्रीनिंग ओपन फॉर द पब्लिक असतलो. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी IFFI ओपनिंग आणि क्लोजिंग हाज्या खातीर वापरतले आमी. कॉर्निश एरिया अपोजीट टू द ESG तेंचे फूड एंड हँडीक्राफ्ट स्टॉल हाज्या खातीर असतले. कला अकादमी ऑडिटोरियम विच इज फॉर द मास्टर क्लास इन कन्वर्सेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस असतलो. पिक्चर टाइम मूवी स्क्रीनिंग इन द पार्किंग एरिया असतलो कला अकादमीच्या. आर्ट पार्क एंड चिल्ड्रन पार्क ऑफ IFFI एक्टिविटीज विवांता विल बी द अवर फेस्टिवल हॉटेल्स. ऑलमोस्ट सगळी टेंडर्स आणि बाकीची कामां जी आसा पळय ही करप सगळ्या कडेन सुरवात जाल्ली आसा. सगळी कडेन म्हणजे PWD पासून बाकीची जी आमची डिपार्टमेंटां जी लायन डिपार्टमेंट्स काम करता ही सगळी कामां सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्यू जो आसा पळय हो रिव्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके टोटल रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 3659 हे रजिस्ट्रेशन जाला. ओके 3659 आतापर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके न्यू वेन्यू हांवें सांगून तुमकां वागातूर हेलिपॅड न्यू वेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय मिरामारचो जो आमचो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुल्ली हे फावटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हांच्या खातीर थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग वीथ दॅट हे फावटीचे IFFIचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिगम्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आपयले आनी 22 तारखे दिसा सांजे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आनी इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आनी शिगमो हे दोनूय पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दामून 22 तारखे दिसा ह्या IFFIच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोनूय ह्या कंप्लिटली रोडाचेर आसतले. ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसर डायवर्जन हांगा फ्लोराच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही कार्निवलाक आनी फ्लोराक तांकां इन्वायटेड ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तांकांय आपयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेज. 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिले. नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवी ऑलरेडी तांकां दिल्या त्या बेसिसाचेर तांचे जातले. सो दॅट 20 तारखे दीस इनॉग्रेशन श्यामाप्रसाद मुखर्जी दिसतात बाकीची मुवी स्क्रीनिंग आनी हेचे मास्टर क्लासीस सुरवात जातले आनी 20 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत अशें आनी 22 तारखेक स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जो आतां 21 तारखेक एक्सपोजिशनचो ओपनिंग आसा पूण 22 तारखेक स्पेशली वेवस्था केल्ली आसा. सगळी लायन डिपार्टमेंट जे पब्लीक डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट GSDC GSIDC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी रिव्यू त्यांची कामां कितें आसा CCP पासून स्मार्ट सिटी पर्यंत KTC ओके कला अकादमी बाकीच्या ह्या सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतल्या. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां सांगल्या ऑलरेडी इन्क्लुडींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एंड दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दे हॅव कम अप वीथ एज अ पार्टनर वीथ म्हणजे त्याच्यावर आमकां कॉपरेशन थंयसर सगळें बरोबर आयल्या. तेजे वेगळे चार्जीस आनी कांय करूंक ना. ओके FDA बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां जी आपयले तेणे आपापली कामां कंप्लीट केला. एक स्पेशल ट्राफीक प्लॅन जो आसा पळय म्हणजे 20 तारखे दिसा 22 तारखे दिसा रोडाच्या ट्राफीक डायवर्जन हे मेन रोडा वयले करता ताजो ट्राफीक प्लॅन ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताच्या खातीर पयलीं प्रायर
जे ट्रायव्हल गोवा जो आता पब्लीक करतले आमी ऑलरेडी ताच्या खातीर बाकीचे रिगार्डींग ऑल सगळी परमिशन्स आनी बाकीचे क्लिनिनेस पेंटींग नीव हे करपाचे सगळे जाणांक सजेशन्स तेंच्या कडल्यान घेतले आनी तांकां दिले बी तशें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इफीची तयारी जी आसा ही एवरी इयर 55th इफी 2024 हाची गोंय सरकारा कडल्यान आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या कडल्यान अलॉंग वीथ आमच्या कडल्यान पुराय जाय जें आसा रेस्ट ऑल डिपेंड अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हे बाकीचो प्रोग्राम सगळो तेंच्या कडल्यान आमच्या कडल्यान इफीची तयारी 100% आमी पुराय जाय तेन्ना पण ती 18 तारखेचा 100% पुराय जाता. कन्व्हेन्शन सेंटराबद्दल अजूनपर्यंत दर वर्षात ते धावपाचेच आम्ही उलयता अजूनपर्यंत काय जावं आम्ही दोनदा टेंडरही काढलेलो पण तो पुढे वचून शिकवूंक ना आता परत एकदा कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर जो आसा व्यवस्थीत रित्या काडून कन्व्हेन्शन सेंटर घ्यायला जाय. ओपन एअर स्क्रीनिंग तुम्ही दोन कडेन करता ओपन एअर स्क्रीनिंग एक मिरामार आणि दुसरे एक मिरामार मडगाव रवींद्र भवन आणि हेलिपॅड. दिस इज 20th year in गोवा गोंयान 20 वर्ष ना गोंयान 20 चारान जाली. स्पेशली बाकीची रवींद्र भवनां बी यूज करपाक ना सांखळे फोंड्यां तशी काय मूवी स्क्रीनिंग जातली. तर कॉस्ट वाईज Cost wise किती किती आहे जरा स्टेटिक आमच्या कडल्यान आम्ही जो कॉस्ट बॅन करता पहिले तो दर वर्सा 1-2 कोटी वाढत असता इन्फ्लेशन सेम वे म्हणजे तसो फाटल्या वर्सा खर्च केला त्याच्यापेक्षा 1 कोटी 2 कोटी वाढता. एस्टिमेट किती आहे एस्टिमेटेड अप्रॉक्सिमेटली 26 हजार आणि तिथून मग एअर बॅलन्स करता स्पॉन्सरशिप आणि एव्हरीथिंग. Goan directors who have made some mark outside Goa, they will also be allowed to screen their movies. They are coming for the master classes.